फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा। ह्या फाटभुंयेर भाजप, काँग्रेस, आप पक्षाकडल्यान तयारेक नेट आयला। फोंड्या पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश दादा म्हणटा, गरज पडल्यार अपक्ष उमेदवारी लढयतलो, पूण आप पक्षात कसोच प्रवेश करचो ना। अशें म्हणीत आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्ले उलोवपांत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें सांगलें। सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद रिते आसा। देखून फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर भाजप, काँग्रेस, आप आनी हेरांनी तयारेक सुरवात केल्या। फोंड्या वाठारांतलो काँग्रेसीचो फुडारी राजेश वेरेकाराचें काम नेटान सुरू आसा। दुसरे वटेन केतन भाटीकर जाका फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेक 7,436 मतां मेळिल्ली। राजेश वेरेकाराक 6,800 मतां मेळिल्ली, मात 7,500 मतांनी रवी नाईक वेंचून आयिल्लो। फकत 77 मतांनी भाटीकाराचो पराभव जाल्लो। एमजीपींतल्यान राजिनामो दिवन आतां सध्या केतन भाटीकर काँग्रेसीत प्रवेश करपाचें निश्चित जाला। आतां राजेश आनी केतन हांच्या दोगांय मदल्या कोणाक उमेदवारी मेळटली हें मात एक कोडेच आसा। सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या पोटवेंचणुकेक भाजपा वतीन रितेश नायकाक उमेदवारी दिवची म्हूण मागणी आशिल्ली, पूण पळोवपाक गेले जाल्यार विश्वनाथ दळवी हो कितलींशींच वर्सां जालीं भाजपाचो कार्यकर्तो म्हूण काम करता। मंगळारा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत विश्वनाथ दळवी, रितेश नायक आनी आडपयकार हाजीर आशिल्ले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण भाजपान जर उमेदवारी न्हयकारली जाल्यार विश्वनाथ दळवी हांची बंडाची तयारी। जर रितेशा बदला रोयाक भाजपान उमेदवारी दिली जाल्यार दळवी तडजोड करपाक तयार। भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाक हे विशीं कल्पना दिल्ल्यांची सुत्राची म्हायती। भाजपाची तिकेट नेमकी रितेशाक काय दळवीक मेळटली ताचेर आतां सगळ्यांची नदर लागून आसा। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आपानूय आपले तयारेक सुरवात केल्या। जायते विशय घेवन ते लोकां मेरेन पावपाचो यत्न करतात। तशेंच मंगळारा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत व्यंकटेश नायका वांगडा उलोवप चालू आशिल्ल्याचे आपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगिल्ले, पूण स्वता आतां व्यंकटेश दादान आपूण आपात कसोच प्रवेश करचो ना, गरज पडल्यार स्वता वेंचणूक लढयतलो अशें स्पश्ट केलां। तितून ते म्हणजे त्यांचे जे आसा कन्वेयर आशिल्ले ते सगळे म्हाका मेळून गेल्ले आनी तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो की आमकां तूं जी सगळो आमकां कॅन्डिडेट जाय म्हणून। पूण कशें आसा की फोंडेची आमची जी जनता आसा, फोंडेचे जे सगळे जागरूक फोंडेकार जे आसा तांकां हें मना पडपा जाय की हांवें आम आदमी पक्षान वचप काय ना वचप तें। पण म्हाका दिसता की हांव लोकांचो विचार जो आसा ते लोकांच्या विचारान की तूं इंडिपेंडंट रावल्यार कोता येता, पूण खंयचीच म्हणजे अशी आम आदमी पार्टी सारकेली आनी खंयची पार्टी तेंचे कडेन ते हेजेर रावचें न्ही अशें लोकांचें सेंटिमेंट आहा। पूण म्हाका तें हांवें अजून पर्यंत तांकां हांव तुमच्या पक्षान येता अशें म्हणून तांकां कांय सांगूं ना हांवें। आमचो सर्गेस्त रवी नायक जेन्ना निधन जालें तेन्नाच्या हांगा सद्या फोंड्या आमदार कोण ना। सद्या भारतीय जनता पक्षाचो जो मुख्यमंत्री आसा तेणी फोंड्याच्या आमदाराची गरज सद्या तरी गरज ना आपूण पळयता म्हणून सांगलें। जेन्ना पोट निवडणूक जातली तेन्ना तुमकां खरो आमदार मेळटलो अशें तेणी पयलीं आपले प्रत्येक हेका तेणी सांगलेलें आसलें। पूण तुमी आतां पळयता की पोट निवडणूक आहा, पोट निवडणुकीक सगळ्यांचें लक्ष लागून राहिल्लें आसा आनी मार्च ते एप्रील म्हयन्याक केन्ना पोट निवडणूक जावंक शकता। सद्या कोड लागपाचें चिन्ह आसा। तेन्ना ह्या वाठारांत सद्या आमचो जो काँग्रेसचो लिडर आसा राजेश वेरेकार सद्याक हांगा काम जोरान चालू केल्लें आसा। गोमंतक पक्षान जेन्ना हो केतन भाटीकर काम करतालो रायझींग फोंडा म्हणून, पूण काही जिल्हा पंचायती निवडणूक वेळी तेणी एमजीची फारकत घेतली आनी तो कुशीन सरलो आनी आतां सद्या अशें हांव घेता की तो काँग्रेसीन प्रवेश करता। आयज नाल्यार फाल्यां नाल्यार परवा अशें केन्ना काँग्रेसी प्रवेश जावपाचें आसा। बीजेपीच्या सद्याक रितेश नायक सद्या रवी नायकाचो पुत्र आसा आनी जेन्ना स्वर्गीय रवी नायकाचें निधन जालें त्या दिसांतल्यान सगळ्यांनी की रितेश नायकाक उमेदवारी दिवची म्हणून सांगलेलें। महाराष्ट्रांतली गोमंतक पक्षाचो जो लिडर आसा सुदीन ढवळीकर हेणी रितेश नायकाक तिकेट दिवची म्हणून त्या दिसाक घोशीत केल्लें। दळवी जो आसा अपूर्व दळवी वो कितलींशींच वर्सां जालीं, गेलीं 2 वर्सां सामको बीजेपी सक्रीय आसा। पयलींच्यान तो निश्ठावंत कार्यकर्ता, पूण गेल्या 2 वर्सांसून तो उमेदवारी खातीर लोकांच्यो आपल्याक उमेदवारी मेळटली ह्या हेणी करून लोकांचे समाजकार्यान गुंतलेलो आसा। कितल्याशे जाणां तेणी मदत केल्ली आसा आनी वयता थंय दळवीचें नांव येता, कारण तेणी क्रिकेट खेळांत सुद्दां युवा मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर अनेक क्रिकेट खेळ खेळिल्ले। एवढेच दळवी एवढेच रितेश नायक दोगांचे भितर कोणाक तिकेट मेळटा हेंची दोगांच्या झगडे भितर तिसऱ्यांक कोणाक तरी लाभ मेळटा काय खबर ना। मदींच ॲडव्होकेट नरेन सावयकराचें नांव चर्चेन येता। ते दोगांच्या झगड्या भितर ताका तरी तिकेट दिता काय कोणाक तिकेट दिता ह्यो तर अजून पर्यंत तरी भारतीय जनता पक्षाचो हो निर्णय गुलदस्त्यान आसा। आम आदमी जे पक्ष आसा तेवूय हांगा सक्रीय जाल्ले आसा
आम आदमी पक्षाचे नेते हांगा सद्याक ठाण मांडून आसा. व्यंकटेश उर्फ दादा नायक जो आसा ताका गळ घालपाची तेंचे आम आदमीचे जे नेते आसा ते गळ घालपा खातीर ताका प्रयत्न करतात. फाटल्या दिसांनी काही जाणांनी ब्रेकिंगूय बी आयिल्ली की व्यंकटेश नायकाक आम आदमी भितर प्रवेश करता म्हणून. पूण जेन्ना आमी व्यंकटेश नायकाक विचारलें, व्यंकटेश नायकान हितून तरी कांय तथ्य ना म्हणून सांगलें. पूण येणाऱ्या काळान हे फोंड्या मतदारसंघांत एक 6 म्हयन्या खातीर आमदार कोण मेळटलो हेजी वाट सध्या लोक पळयता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.